सोम्याच्या समोर आमी सोमेस्ता हे वेळार संगत मेळ्ळ्या आसतना सोम्याचो अनभोग सोडूंक आमी प्रयत्न करया. आमच्या एकांतपणांत मौनपणांत सोमी आमच्या लागीं उलोवंक तो पळयता. थोडो वेळ सोम्याची स्तुती करूंक, ताका आराधन करूंक, ताका महिमा दिवंक आमी हांगासर आसाव. ताका आमी आराधन करचे पयलें आमच्या काळजांतली, आमच्या मोतींतली ती सर्व चिंतना, सर्व आमची खंत बेजाराय, सर्व आमचे समस्ये हे सगळं आमी बगलेक दवरया. थोडो वेळ केवळ जेसू सोबत रावूंक मात्र आमी प्रयत्न करया. आमी हर एकल्यास ह्या दिंबयेर आमी पडल्या आसतना सोम्या मुखार आमी आसा म्हणल्यार आमी येसाना जावया. सोम्याचें तें हाजीरपण वळखून घेवंक, सोम्याक आमी आराधन करूंक आमी आयते जावया आनी काव्यां गीत आयल्याव तुज्या दारार दर्शन दी सोम्या. तुझ्या दारा दर्शन दे सोम्या उदार. तुझ्या दारा दर्शन दे सोम्या उदार. निमे आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग संकार सारुपा. निमे आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग
संकारचा रूपा आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दे सोम्या भूता आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दे सोम्या भूता तू आमचो पोरसोड वोन्ना तू आमचो पोरसोड वोन्ना पाया पडता तुझे संकट पाया पडता तुझे संकट तुझ्या दारात दर्शन दे सोम्या भूता आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दे सोम्या भूता दर्शन दे सोम्या भूता सोम्याचें दर्शन घेवंक आमी तयार जाल्या सोमी म्हाका पडीत आसतना मोगाच्या भवानी भयणी आमी ताका सुपळोवया म्हज्या बगलेक आज कोण आसा म्हणलें म्हाका आज ताची पर्वा नाका म्हज्या मुखार कोण आसा म्हज्या फाटल्यान कोण आसा तें चिंतप आमकां नाका ह्या पवित्र वेळार ह्या पवित्र घडये केवल हांव आनी म्हजो सोमी जेसू क्रिस्त मात्र त्याच सोम्याक आमच्या काळजाच्या दोळ्यांत आमी पळोवया आमच्या अंतस्करण आमी उगड्या ताचो अनुभव आमी सोडूंक आमी प्रयत्न करया हो पवित्र वेळ पवित्र देव आमचे समोर आसतना आमचे समर्पण सो आमी करया आमी सांगया सोम्या जेसू तुझे मुखा मोळ हांव पळोवंक आशेता तुज्या हजरपणांत हांव जियोंक आशेता सोम्या जेसू तुजें येणे आज हांव अत्रेगून रावलां ये सोम्या ये काळजांत म्हज्या ये तूं तुका हांव आराधन करता हांव तुका होगलाप दिता तुजी महिमा गाता तूं सोमी म्हूण आज हांव स्विकार करता तुझे मुखामोड हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हसरपणान जियोंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता की सोम्या ये काळजांत म्हज्या तुझे मुखामोड हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हसरपणान जियोंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता ही सोम्या ये काळजांत म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निंबेर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवण दारां सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सोडवण दारां सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसाबोना आमची तुका भेटयता कळसाबोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे
सर्व आमचे सोम्या समर्पिता मोठा अस्कत कायन वळवून तुझा मोठा एकसूर मोणान सांगा तू गीता मोठा कष्टा दुकान म्हाका बसयता सोम्या तू म्हाका जाय मोठा अस्कत कायन वळवून तुझा मोठा एकसूर मोणान सांगा तू गीता मोठा कष्टा दुकान म्हाका बसयता सोम्या तू म्हाका आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंडीर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवोंडारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता पळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता पळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता सोम्याच्या आमी आराधन करया मौनपणात आमी दळसो ताच्या त्या हाजीरपणाची गोडसाण आमी साकोन आसाव आमी कोणा मुखार आसाव म्हणलें जाणा सगळ्या मोगाच्या भावा भयणीनो हो सगळो संसार रचलेलो सोमी ह्या संवसारांत कितें सक्कड आसा जावं पुरो आकाश दर्यो सुकणी सावसां मनशाती मनीस आनी ह्या प्रकृतींत आस जाल्ली ती प्रगती हे सर्व आस यस सोम्या तावन आस जालां आमकां आज हर एकल्याक आमचे सुमळें एक कुटाम आमचे सुमळें एक बिडार आमचो सुमळो एक वावर आमचे भुरगीं आमच्या कुटुंबांत आसात तर ताच्या मुखार सोम्या आज आमी कितें करूंक सांगू आमी आज कितें म्हणूंक आमी आज पावो केवळ आमी सांगासय अर्गां तुका सोम्या आमचे आज हर एक उलो आमकां जाय जाय सोम्या आज अर्गांव दिता तुजो मोग आवाज करता कित्याक तुवें म्हाका रचलाय तुवें म्हाका आज हे जिवीत म्हणलें देणें तुवें आमकां दिलाय तुवें म्हाका आज एक सोबीत कुटुंब दिलाय कुटुंबांत आमचे मोग करची मनशां आज तुवें आमकां दिलाय आमकां एक वावर करूंक बरी भलायकी आमचो एक वावर आनी सक्कड दिवन हर एक मेटांक तूं आमकां सांबाळताय तर त्या सोम्याचें आमी आराधन करया सोम्या आमी सांगया हांव तुजो मोग करता आमी आज कित्याक सोम्याक अर्गां दिसय किर्तनाची उतरां 130 किर्तन आमकां म्हणटा सर्वेस्पराक आज अर्गां दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा मनशाचो मोग थोड्याच दिसांक तर आमच्या सोम्याचो मोग ससनाक बाळटा तर ससनाचो मोग आमी अनुभव करूंक आमी आसा देखून आमी सोम्याक अर्गां दिवंक फावो आमच्या जिवितांत हर एक दीस असर्या घडसो आसा तो एकलोच तो सोमी ताचे भायर कोणूच आमच्या जिवितांत असर्या करूंक शकनात तर त्या सोम्याक आमी आज अर्गां दिसय ताणें आज कितें सक्कड रचलां ताचे जानवायन मळब आकाश पृथ्वी हें सक्कड ताणें रचलां देखून आमी ताचो मोग करूंक फावो ताचो अर्गां आमी ताका दिवंक फावो
ताने या संसारास व दिवे ताने दिल्यात सूर्यो दिसाक रातीक चंद्र नकेत्रां हे सकड आमची पृथ्वी आस परचळतात उजवाड दितात. तर मगाच्या भाव भयणीनो हे सकड आमच्या जिवितांत जाल्ली ती बरें पळोवन आमी ओळखून घेवया. आमच्या जिवितांत आस जायते फावटी आमकां आस नकारात्मक चिंतनां आस येवंक पुरो जावंक पुरो आमकां पिडा शिडा कुटुंबांत समाधान ना कुटुंबांत आज ना समाधान ना बोगसाणें हे सकड चिंतपां आस आमकां मेळटा आसतना नेगेटिविटी नकारात्मक चिंतपां आमकां मेळटात. आनी जायते फावटी आमी सांगता आमी म्हणलें आसा चिंतलें आसा आज म्हज्या जिविताचो अर्थ कितें हांव कित्याक आज जियेसय. कुटुंबांत एक वडील जावन कुटुंबांत एक युवा जावन कुटुंबांत एक भुरगें जावन आज म्हजो आज उद्देश कितें म्हजीच म्हणलें कोणूच नात म्हजो मोग करचें मनशां आज कोणूच नात म्हणलें चिंतप आज जायते फावटी आमकां दिसताना. तर आज सोमी म्हणटा तुमी सोमेस्त कश्टतल्यानो वजन वयतल्यानो आज दुखांत आसतल्यानो तुमी म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां समाधान दिता. तुमी आज म्हजे लागीं येया आनी म्हजे जो तुमी आज घेया. म्हणजे आज जेसू म्हणटा हांव आज काळत्या आनी बळ्या काळजाचो. मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो देव आमकां समजनातलो देव न्हय. देवान आमचो असोय मोग केलो ताणें आपल्या एकल्याच सुपुताक ह्या संवसारांत धाडलो आनी मनीस जावन ताणें आमचो मोग केलो आमकां समजलो. तर आज ह्या सोम्याक आमचे हर एक आज खंत बेजाराय तो समजून घेता. आमी खाचे ते कश्ट आज आमकां तो समजता आमकां मेळची ती निराशा आमकां जशी ती पिडा शिडा हे सकड आज आमचो सोम्या आज तो जाना आसा. तर सोम्यान इतलो आमचो मोग करता आसतना आमी परत सांगया सोम्या हांव तुजो मोग करता हांव तुका आज अर्गां दिता. करता सोमिया तुका अर्गां दिता ननिया तुजो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता ननिया तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता असो सोमी मन तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता असो सोमी मन मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा अर्गां तुका ओगळा तुका महिमा तुका स्तुती तुका अर्गां तुका ओगळा तुका महिमा तुका स्तुती तुका. आराधन हांव करता सोमिया सरपोळोन वंदिता ननिया आराधन हांव करता सोमिया सरपोळोन वंदिता ननिया आराधन हांव करता सरपोळोन वंदिता असो सोमी मन मानून घेता. आराधन हांव करता सरपोळोन वंदिता असो सोमी मन मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा
या पवित्र घडये आमचे काळीज आमी उक्तें करया. हांगासर जेसू आसा म्हाका आनी तुका आयकूंक. तो आज आमकां ताच्या उस्क्यार तो घेता. एक ल्हानशा भुरग्याक आपल्या उस्क्यार घेवन ताचे मातें तो बसले बरींस आम सुद्दां मातें तो पोशेता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो ताचो स्वादीक मोग ही गोडसाण आमी साकया. ह्या संवसारांत आमकां आज समाधान जायचे. आमच्या जिवितांत आमकां आज समाधान गरज आसा. पूण आमकां समाधान दिवचो व्यक्ती खंयसर मेळत. आमी आज ह्या संवसाराक धांवल्या जाल्यार जायत्यो संगती आमकां ते काल्पनीक जावन थोड्याच वेळाक आमकां समाधान दिवंक शकतीत. जावंक पुरो आमचे पयशे. पूण पयशांनी आज आमी कितें करूंक शकता? आमच्या गरजेक पयशे गरज आसात. पूण जर तर हांव पयशा फाटल्यान धांवलो जाल्यार खरें समाधान हांव जोडटां गे. जर तर म्हजें आज ग्रेस्तकाय म्हाका आज नांव जोडूंक जाय. हेरांनी सगळ्यांनी आज म्हाका पळयचंय. हेर सगळ्या मुखार आज हांव एक उसल्या स्थानाक जागेक पावो जाय. जर तर हे नांव फाटल्यान हांव धांवलो जाल्यार म्हाका समाधान मेळत गे. आज हांवें म्हज्या घरच्या बोवारी आज वय घाली. कोणेंच आज म्हज्या घरा येना जो. म्हज्या शेजाऱ्यान आमचें घर पळयना जो. जर तर हांवें वय घाली जाल्यार त्या वये भितर हांव रावता आसतना म्हाका समाधान मेळत गे. हांवें आज जायतें शिकप हांवें आपणायलें. शिकलो पूण निमाणें जायतें शिकोवन एका घडी आमी चिंता आसा हांव इतलें शिकोवन आज कितें फायदो? म्हणजे शिकपांत म्हाका समाधान मेळ्ळें गे. मोगाच्या भाव भयणीनो, समाधान केवळ आमच्या सोम्यातावन येवंक मात्र साध्य. केवळ केदळ हांव म्हणजे सर्वस्व सोम्याक समर्पण दिता. केदळ सोम्याचे ते सांगले उतरां म्हज्या जिवितांत हांव पाळटा. तो वळ मात्र म्हज्या मोतीक, म्हज्या काळजाक, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या ससामारा, म्हज्या फिरगजेंत, म्हज्या समाजेंत सगळ्यांतल्यान समाधान हाडूंक साध्य. खंयसरी दावाजे म्हणून ना, सोम्या लागीं ये. ह्या घडये मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां आज कितें दोस्ता? आमच्या आज तोंडां कित्याक बावल्यांत? आमचे आज मोतींत आज काळजांत आज जड आय कित्याक? कित्याक आमी आनी की ते पाटी जाल्ले ते जड आय वयते आसा? कित्याक मुखार येवची जावची ती घडिता आजूच चिंतून ताची जड आय हांव आज वयते आसा. सोमी म्हणटा तुम्ही सकड म्हजे सरशी येया. देखून आज ह्या घडये मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे दोळे आमी धांपया. आमच्या जिणयेचेर आमी एक नदर मारया. हांव आज
संतोष बरिता सांगी. जर तर आज हांव म्हाका संतोष ना, म्हाका आज समाधान ना, म्हाका आज घडये घडये राग येता, म्हाका अनेकल्याचे तोंड पळोवंक नाका, अनेकल्या पळयता आसतना खबरोच येतात, एका फाटल्यान एक हांव खबरो करता, अनेकल्या भशेन हांव निंदा करता, उलयता, तर मोगाच्या भाव भयणीनो कित्याक हें जाता? म्हणजे आज म्हणजे जिवितांत ती जिविताची उतरां आज येवंक नात, पावोवंक नात. आमचें समर्पण करया. जेजू कमी सांगया, सोम्या म्हाका आज घडये घडये नकारात्मक चिंतना येतात, म्हाका आज घडये घडये राग येता, म्हाका मोसोर येता, म्हाका आज हेरा विशयांत खबरो करया म्हणली चिंतना येतात. हांव घडये घडये आज ना समाधानी जाता. समर्पण करया मोगाच्या भाव भयणीनो. आमच्या आज कुटुंबाक आमी या, आमचें कुटुंब आज कशें आसा? कुटुंबांत सोडतोड, कुटुंबांत मागणें, कुटुंबांत माया मोग, सोडत आसतना तें बोगसून व्हरची ती शगुना, ही सगळी क्रिस्ती माऊल्या आमच्या आज कुटुंबांनी आसात गे. जर तर आज म्हणजे कुटुंबासूं एक सांदो कुटुंबांत हांव पयस वेता जाल्यार ताका पाटी हाडची, कितें हांवें आज हातेरां घेतल्यांत. जर तर आज म्हणजे कुटुंबाच्या सन्निधानाक म्हाका परत परत दूख मेळटा जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्र घडये आमच्या भावाक, म्हज्या भयणीक ह्या जेजूक आमी समर्पण दिवया, आमच्या कुटुंबाक आमी समर्पण दिवया. जेजू आमच्या कुटुंबाक तो येवन दे, आमचे कुटुंब तो आपडून दे, आमच्या त्या भावाक आनी भयणीक तो आपडून दे, आशिर्वादान भरून मागया. तेच परी आमी कितें योजना घाल्यांत, आमी जायती योजना आमी हाती घेवचार आसा, ते सगळे आज आमी आमच्या सोम्याक समर्पण दिवया. जावंक पुरो आमी करचें तें पयन, आमी करचो तो वावर, आमी कोणाक भेटोवंक वता त्या मनशांक, आमी हाती घेवचें तें योजना जावन तें काम तें बराबर जावच्या खातीर सोम्या सोमी आदार मागया. आमच्या कुटुंबांत आज पिडा शिडा आसा, पिडा शिडा वरवीं आज आमचें कुटुंबच कंगाल जालां जाल्यार आमच्या त्या भावाक, आमच्या भयणीक समर्पण दिवया. आज आमचो सोमी आमकां हर एक लायक तो आपडटा, आमकां धैर्यान भरता, आमची पिडाचे तो गुण करता, आमच्या मोतीक तो समाधान दिता, आमच्या कुटुंबांत तो मोग आसा तो परत दिता. आनी आज आमी एक संतोष परीत जावन जिवंक आज तो आमकां कुमो करता. तर आमचें सगळें जिवीत आमचें कुटुंब, आमचें सर्व वावर, आमचो कामाज, आमच्या युवा जनांक, आमच्या भुरग्यांक, प्रायवतांक, सोमेस्तांक आमी सोम्याक समर्पण दिवया. आनी गावया गीत समर्पिता जेसू. समर्पिता जेसू, मोचे जीवित साड बातकीची नितर म्हाका समर्पिता जेसू, मोचे जीवित साड बातकीची नितर म्हाका
मोचे दिता तुका गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज मोचे दिता तुका गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज मोचे दिता तुका आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी करच्या त्या योजनाचेर मोगाच्या मनशांचेर सुमेस्तांचेर देवाचे आमी आशिर्वाद मागया आनी गव्यांक घेत येद्या वडा सक्रामेंता. प्रार्थुया. येसु मिया जेजू क्रिस्ता या विचित्र साक्रमेंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदां सामचे तेमी बगे सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची राज करताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्या तुझे भोवती तुझे कान पोशी जावन बरो पाराक्लितान परगटलेल्या तुझी दिरवी तुवें आमकां वेंचला इश्ट म्हणून आपयला मोनाने जाऊन भावा ताये पोटान जमला
भरला सोम्या तुझे भोवती तुझे काम पोशिजान भरून आराखीत परगटला तुझी निर्वी एरमीस अर्गां जावन दिता रोजारियो सॉमिल्स तांचे सांगता आमी देवाक ह्या मिसा वेळार अर्गां दिवया. आयच्या दिसा आमची संगत आसा मनादेव बाब आयवन पिटा खोडेरो खोडयाळ प्रेसचे निर्देशक तांकां हांव तुमचे नांवी मोगाचो येवकार मागतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज आयची सुवार्थ आमकां सांगता तुमच्या हर एक करण्यो आज जावंक पुरो भक्तीच्यो करण्यो हेरांनी पळोवचे खातीर न्हय बगार देवाक मानवोवचें तशें जायचें. जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत हेरांनी पळय जाय, हेरांनी म्हाका बरें सांगाचें म्हणल्यार त्या उद्देशान जायते संगती आमी करता. पूण आज देव आमकां आयची सुवार्थ आमकां सांगता की आमचें हर एकल्याचें तें काम हर एकल्याची ती करणी हेरांनी पळोवचे खातीर न्हय बगार देवाक मानवोवचें तसलें जायचें. तर मोगाच्या बाबडीनो एक घडी भर आमी मौन रावया. आमच्या जिवितांत जर तर आमी हेरांनी मानवोवच्या खातीर आमी बरीं कामां केल्लीं जाल्यार हेरांच्या मुखार आमी आज फामाद जावंक आमी पेसाडल्या जाल्यार देवा लागचें आमी बक्षुने मागया आनी नितळ मनान नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तनात उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सदांच अवंकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा भोव भाग्यवंत अवंकार मोरयेची शेकाय आमकां फोव केल्या देखून आमी तुका आमी संतोश्तांव. हे मोगाळ आवयचे विनातीन ह्या संवसारांत सर्व वायट विघ्नांतली आमकां वाटय आनी सरकार सस्नाच्या सुखाक आमकां पावय. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत राजवट चलयता सासनाच्या सासना. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वचप. सरेस्परान एलियाक एके वाऱ्या सुळयेंत सरगार वर्सो आसलो. तेन्ना एलिया एलिशा समेत गिलगलातावन भायर सरलो. एलियान एलिशाक म्हळें, दया करून हांगा राव, कित्याक सरेस्परान म्हाका जोर्दानाक धाडलां. एलिशान जाप दिली,
देवाच्या आनी तुज्या नांवाचो सोपोत हांव तुका सांडचोना. आनी ते दोगी सांगता गेले. 50 प्रवादी ताच्या फाटल्यान गेले. आनी हे दोग जोर्दानाचे तडीर रावले तेन्ना ते इल्ले पयस रावले. एलियान आपलो दोगलो काडलो आनी तो दोडून उदकाक मारलो. उदक 2 वांटे जाले आनी ते दोगी सुके धरणी वयल्यान उतरोन पोलतडी पावले. ते पोलतडी पावतच एलियान एलिशाक म्हळें, म्हाका तुजे सरशिलो काडून पयस व्हरचे आदीं हांवें तुका कितें करूंक जाय तें सांग. एलिशान जाप दिली, तुज्या आत्म्याचो दोडो वांटो म्हाका मेळ्ळो. एलियान ताका म्हळें, तुवें मागलां तें दिवंक सोंपें न्हय, पूण म्हाका तुजे सरशिलो कसो काडून वयर व्हरतले तें तूं पळयशी जाल्यार तुवें मागलां तें तुका मेळटलें. नंतर तुका तें मेळचें ना. ते उलयत वेताना एक उज्याचो रथ आनी उज्याचे घोडे दिश्टीक पडले आनी तांचे मदें रावले. एलिया वाऱ्या सुळये मदें सर्गार सोडलो. एलिशान हें देखलें आनी ताणें व्हडल्यान बोब मारली, म्हज्या बापा, इस्रायलाच्या रथानो आनी रथ सवारानो. तो ताचे नदरे मकलो भायर पडलो तेन्ना एलिशान आपली वस्त्रां घेवन पिंजली आनी ताचे 2 वंटे केले. उपरांत ताणें सकला पडलोलो एलियाचो दोगलो विंचलो आनी तो फाटीं वचून जोर्दानाचे तडीर रावलो. ताणें सकला पडलोलो एलियाचो दोगलो घेवन तो उदकान मारलो आनी म्हळें, सरेस्पर एलियाचो देव खंय आसा. ताणें उदकाक मारतस ते 2 वांटे जाले आनी तो उतरोन अल्तडी आयलो. देवाचें उतर हें. श्लोक. सरेस्पराचे विश्वास दवरतेल्यानो धैर्य घेया. सरेस्परा, तुजी भयभक्त आदरतेल्यांक तुवें दाखयलेलें उदार मोन, तुजो आसरो सोदतेल्यांक सकडां हुजीर तुवें केल्ले उपकार हा कितले वर्ते. श्लोक. मतलबांच्या पासांतली तांकां निवारच्याक तुज्या सदरे स्थानांतस तांकां ते लिपोवन दवरताय. हलक्या जिबेंतले रक्षाक तुज्या तंबांतस तांकां आसरो दिताय. श्लोक. तुम्ही सर भक्तानो सरेस्पराचो मोग करा. आपल्या विश्वासी भक्तांक सरेस्पर राखता, पूण गर्व्यांक कितें फावो तें कठिनायेन फारीक करता. श्लोक. Alleluia, 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 Alleluia. जो कोण मुजो मोग करता तो मुझे उतार पाळता म्हणटा सोमी. तो मुजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. मतेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. ना जाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापा लागसो
कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजय नाका. कापाटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरां तावन शबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरें हांव तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयलें तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कापाट्या सारकें जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवच्या खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्याच्या कोणशांनी उबे रावन मागोवंक तांकां चड खुशी. खरें हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार दांप आनी थंय गुपीत आसा तें तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पडलें जो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कापाट्या बरी तुमची मुखां बावय नाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपल्या सारकेंच बगयतात. खरें हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुज्या मुखां मोळदू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसता तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचे उतार हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्तय मोगाच्या बोफा भयणीनो, आयचो संदेश अशें आसा, आमी हेरांनी पळयसय म्हूण न्हय, बगार देवाक मानव जाय म्हूण जियेवया. आमी हेरांनी पळयसय म्हूण न्हय, बगार देवाक मानवोवचें बरी आमी जियेवया. संदेश भोव सुलाभ म्हूण सांगीत. आमी हेरां खातीर न्हय, म्हणजे देवा खातीर म्हजे खातीर जियेवया. ह्या आज संदेशाक पुराक जावन आयचो संवसार आमी आज पळयलो जाल्यार कसो आसा. ह्या संवसारांत आज कितें घडतें आसा. चुनावण जालें, फलितांश आयलें, ताचे उपरांत एक एकल्यान उलोवची रीत आमी आयकत हांव. बिझनेस जाते आसा, तातूंत थोड्यांनी फामाद जोडल्या, तांची फोटो, तांची नांवां पेपरार माध्यमांत येते आसात. तेच परी अपराध केल्ले, तांची नांवां आज पेपराचेर माध्यमाचेर येते आसात. आनी अशें म्हणटा आसतना सगळो संवसार आज नांवां फाटल्यान धांवता म्हळ्यार सूख जावचें ना. म्हणजे आज हर एकलो व्यक्ती हांव आज उंचल्या स्थानाक पावा जाय, हांवें आज उंचलें स्थान आपणायचंय, म्हाका आज सगळ्यांनी मान दिसय आनी सगळ्यांत हांवें गौरव जोडिचंय आनी म्हज्या बिझनेसांत म्हज्या कामांत हांव थंयसर बडती जोडिचंय आनी सकड येस चिंता आमकां घेवन आज मुखार धांवतात. तशें म्हणटा आसतना ह्या चिंतपा मुखार आमी जाता आसतना आज जेसू म्हणटा, तुमी हेरांनी पळोवच्या खातीर न्हय, म्हाका देवाक मानवोवचे पर्यंत येया. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी खंयसर आसाव. आमी आज हेरां कुशीन फाटल्यान धांवते आसाव गे. जायते फावटी आज आमी म्हणटा, म्हाका आज हेरांनी गौरव दिवंक ना, म्हजे लागीं उलोवंक ना, म्हाका ताणें आज कितेंच गुमान दिवंक ना. ही आमची सादी चिंतना हर एक दिसाची. आनी जर तर म्हाका एकल्यान आज म्हजे लागीं उलोवंक ना, तर म्हाका गौरव दिवना जाल्यार ताचे उपरांत कितें जाता. आमचें समाधान थंयसर आमी बंगयता. आमी आज खंतीन पडटा, रागार जाता आनी म्हणटा, ताणें म्हाका आज म्हजे लागीं उलोवंक ना, गौरव दिवना. हें सकट चिंतमा मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां दोसतात. आनी निमाणें जर तर हांव आनी तूं ह्याच सावला फाटल्यान धांवल्या जाल्यार
मागीर कितें आनी कोण हें सगळें आमी जाल्यार एका जाग्यार आमी पावता गे म्हजें जिवीत म्हळ्यार कितें, म्हजें जिविताचो शेवट म्हळ्यार कितें, म्हजें जिवीत आज कितें जावन जियेसय, म्हजें जिवीत केवळ हेरांनी पळोवचे खातीर गे वा हेरांनी म्हाका बरें म्हणचे खातीर गे, ताचेर मात म्हळ्यार म्हाका सवाल उदेता. आनी तो वळ मोगाच्या बाबूंनो आमचे आत्मीक जिणी, आमचे आत्मीक नवेकरण, आमचे आत्मीक नवेपण थंयसर आमकां येता. देवाचे उतर आमकां आज आमच्या मतीक आमच्या काळजाक तो रिकता आनी ताच्या उपरांत देवाचेर विश्वास दवरून आमी जियेता. देखून आज जेसू म्हणटा तुमी जियेत आसतना हेरां खातीर जियोवचें नाका, देवा खातीर, देवाक मानवोवच्या खातीर तुमी जियेया. आज आयचे सुवार्थ आमी मातेवाच्या वांजेरांतली आनी थंयसर 6वो अध्याय. जेजू आज दोंगरा वयर थंय प्रसंग दिते आसा. 5वो, 6वो, 7वो 3 थंयसर आवास्वार दोंगरा वयलो प्रसंग. जेजू एका हर एक विशयांत थंयसर आज जागवण दिता, शिकोवन दिता. आनी आज जेजू म्हणटा तुमच्यो आज भक्तीच्यो करण्यो आज हेरांनी पळोवच्या खातीर न्हय, बगार देवाक मानोवचें बरें करा. तातूंत 3 वांटे आसात. पयलें भक्तीच्यो करण्यो. तर मोगाच्या बाबूंनो भक्तीच्यो करण्यो खंयच्यो त्यो? भक्तीच्यो करण्यो आज आमी मागणें म्हणचें, आमी मिसाक वेचें, आमी आमचें खासगी मागणें म्हणचें आनी बरीं कामां करचीं, सगळें आमच्यो आज भक्तीच्यो करण्यो. म्हणजे देवाळाक आमी वचून देवा मुखार आमी हें आराधन करचें, आमी सगळे भक्तीच्यो करण्यो. पूण आज ह्या भक्तीच्या करण्यांक आज जेजू म्हणटा तुमी हेरांक तुमी पळोवच्या खातीर करिनाकात. असो अर्थ कितें? जेजू म्हणटा आज जर तर मोगाच्या भाव आनी भयणी तूं मागताय जाल्यार तूं सगळां बरीं मागा नाका. सगळां मागतात, हांव हें मागता म्हळ्यार ताका कितें थंयसर सोबू ना, फायदो ना. पूण आज तूं मागताय जाल्यार कितें मागताय पळय तें जाणा जावन तूं आज माग. देखून जर तर आमी हर एक दिसा मिसाक वेता, नोवेनाक वेता, रतिरो करता, हें सगळें करता, सबार जाणां करतात. तांचे मदें हांव आज गेलो जाल्यार म्हाका बरेंपण जायना. पूण सबार पोवटी जायते जाणां तांकां बरेंपण सोडलां, कित्याक तांकां कळीत आसा हांव खंयसर वेता, खंयसर हांव मागणें करता, कितें मागता. पूण आमच्या जिवितांत थोडे पोटी अशें जाता की मिसाक गेलो, मीस आयकलें, फाटीं गेलो, कितेंच म्हज्या काळजाक म्हज्या मतीक रिगोवंक ना. देखून अशें म्हणटा तें तुमी हेरांनी पळोवच्या खातीर करिनाकात. म्हणजे तूं आज मिसाक गेला गी ना गे, तुज्या कुटुंबाची इसारतात, तूं शेजारी इसारता, तुका अनेक तुका बोट चोकता, देखून तूं आज मिसाक वेताय. तशें केल्ल्यांत कितें फायदो जालो? देखून आज जेजू म्हणटा आज तुजी बायली कूस म्हाका नाका, म्हाका बगार जाय तुजें काळीज. दुसरें जेजू म्हणटा आज तुमी आज दान धर्म करता आसतना तुमच्या उजव्या हाताक कितें दिलां तें दाव्या हाताक कळना जावं. तुमच्या मुखार आज कोम तुमी वाजयनाकात. पूण आमच्या खासगी जिवितांत आज कितें जाता? जायते पोटी 100 रुपया खातीर जगणें. म्हजें नांव आज वासूंक ना म्हणल्या खातीर ताचे खातीर जगणें, ताचे लढाय, ताचे उपरांत अपप्रचार, ताचे उपरांत कोडी काडच्यो, हें सगळें आज आमच्या इगर्जेंत जाता. जाल्यार जेजून सांगलें उतरां आज खंयसर आसात. जेजू म्हणटा तुका दान धर्म दिवंक आसा जाल्यार तूं गुटाण दी ताका, आनी तुका मात तें कळीत जावं, अनेकल्याक कळीत जावचें नाका. पूण मोगाच्या बाबरीनो आमी आज दान धर्म करता आसतना हेंच उतर आमी पाळता गे. जर पाळना जाल्यार जेजू आमकां काय म्हणटा कापाट्या परी जायनाकात, हेरांक मानवचे परी जायनाकात, देवाक मानवा. तिसऱ्यान आज म्हणटा जेजू तुमी उपास करतना तुमची तोंडां आज बावयनाकात. हांव आज उपास करता जाल्यार हेरांनी कित्याक आज कळीत जायचे, जाणा जायचे. हे सगळं तिनी संगती आज जेजू कित्याक म्हणटा की म्हळ्यार आज देवाक जाय तुमचें बायलें जिवीत न्हय. देवाक आज तूं कितें न्हेसताय, कितें उलयताय ताची गरज ना. देवाक आज गरज आसा तुजें अंतस्करण, तुजें काळीज. तूं आज कित्या चंदपान तूं आज मागणें करताय, तूं आज खंयच्या उद्देशान आज दान धर्म करताय, तूं आज खंयच्या उद्देशान आज तूं उपास करताय, तें काळीज जाणा जाता आनी तो काळीज देवाक कळीत आसा.
देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आज हेरां खातीर न्हय, आमच्या खातीर म्हणजे देवाक मानवोवच्या खातीर आमी आमची जिणे जियोव्या. प्रत्येक जावन मागणें म्हणटा आसतना आमी तें जाणा जावया. आमच्या बाबा मागणें आमी कितले पोटी मुळां, पूण तातूंत कितें मुळां कितें आटापलां म्हणलें आमकां जाणा हांव सांगे. बक्षी हेरांक तूं बक्षी कशें जर तर हांव हेरांक बक्षितां तेच परी म्हजी पातकां बक्षी म्हणलें तें उतरां आसात. पूण कितले पोटी आमी आज म्हज्या भावाक आनी भयणीक तें मागणें म्हणल्या उपरांत म्हणचे पयलें आमी बक्षिलां. तशें म्हळ्यार आमी आनिकी कापाट्या परी त्या फारीजेवा परी आमी आमचे आज मागणें करता, पूण देवाक मानवनाव. हें सकट पुरो जावंक एक घडीत लुकाचो अध्याय दिसर आमकां दोग जण मागोवंक वेतात. फारीजेव वेता, सुंकागार वेता. फारीजेव वेता आनी म्हणटा उबो राव, नीट रावता आनी म्हणटा हांव हेर मनशां बरी न्हय, हेरांक हांवें अन्याय करूंक ना. म्हज्या हर एक 2 फावटी हांव दिसाक 2 फावटी उपास करता, म्हज्या आदायांतलो दांतलो एक वांट हांव दिता, म्हणजे हांव आज एक बरो मनीस. तेच परी सुंकागार दिंबेर पडटा, तकले बागयता आनी म्हणटा म्हज्या सोम्या म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज खंयचे आमी विस्तांव आमी देवा मुखार सांगता की सोम्या हांव ताच्यानी बरो मनीस, नांव म्हणटा की सोम्या हांव एक उणेपणाचो मनीस, म्हजी काकुळट कर. वायडा संगी अर्पीत हांव बापा, काळजा आमची आजो पुंडीता तुका. तन बेसाराय तूं ओग संतोष आनी सूख तुझ्या मासा रक्ता. तन बेसाराय तूं ओग संतोष आनी सूख तुझ्या मासा रक्ता. सोबोंडो मनशा वावरान केल्लो स्वीकार कर म्हणतो परता. बदल म्हण तुजे पवित्र कुडीन सोम्या, पवित्र कर आमकां ह्या वेळार. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपद वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रसभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घे. कणवळ्या बापा, भगवंत ओंकार मर्या देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गेचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानवोशें कर. तुज्या पुता जेसूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवा सोफिया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापोत म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नित्यसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत ओंकार मर्याचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तुजें दिनवासाचें गीत गावून तुजी कणवळाय आमी वाखाणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलीं वर्ती तुजी विस्मितां. सर्व काळी मनशांतय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे लनवेक साकरणेचेर काकोळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वोंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तेचे वरवीं आमकां फोवो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखाणता सरकार. ताचे वाखाणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार
कसा ओरला तुझ्या वैभवान उंच गीत तुका जय उंच गीत तुका जय उंच गीत तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय उंच गीत तुका जय उंच गीत तुका जय उंच गीत तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका 9व्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स 9व्या आनी सासणी कराचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या वखदासा करात भवर्तसो गोठ परगटोव्या जेजू आमी हो उंडो घाता आनी हे कालसिंतले पियेता तितले बोटी तूं वैभवान येस आमी तुझे मरण करता बापा येसूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी वखदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रगत सुतले सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पौल आमच्या गोबळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबसो दवरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मरण पावल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुवार मरये देवाचे माये संगती भाग्यवंत झुजे तिचो पोती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व खाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर त्यास जेसू वरवीं त्यास जेसू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंदाजो क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदर काकोळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येणारा जोर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये शेळये संसाराचे पाप काढतले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली सर्व सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचे म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गीच्या कुवारा मोगाच्या संगीरा जेजू सडवो दारा. पत्त्याच्या आदारा दयाळ म्हूण सुदारा जेजू काकूळदारा. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितेच्या बापा, भगवंत ओंकार मोरये देवाचे मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटल्या त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोशान दिलाय. ह्या पोशणाच्या गटायेन आमचे माये पर्यंत तुजे कुशी पाळून सरकार तुजे सस्नाचे सरवण बगूंक आमी तयार जावं. ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पंबई रोजा सायबिनीच्या मानाक नोवेन. उपकार मागचे मागणे. पातकाच्या खतरविणे जल्मल्ले हांकुवारी आनी पवित्र रोजारीचे रणी भावार्थ अस्कत जावन खोटेपण जैतेवन जावच्या ह्या दिसांनी
आदिमगान बोळती असलेल्या पंपईच्या पुरविल्या गावांत तू राणी आनी आवय जावन तुजो पाठ बांदूंक तुवें खुशी वेल्या. देवसाराक नमस्कार करून आयल्या जाग्यार तूं आज देव कृपेच्या आवय परी सर्गींची काकुळतीची भंडारा संवसाराक चराय कुशीने उदार मना वणताय. तुवें येदा वळे काकुळतीन राजवट चलोवच्या त्या फाटराताव मोचेरी यांकवारी मरये तुजे काकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराचे येदा वळे गरजेंत आसच्या म्हजी काकुळत कर. कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयले बरे म्हाकाय दाखय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीण आनी पवित्र रोजाराची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता. नमान राणी काकुळतीची माई नमन आमच्या जिवा अमृत आनी परवशा आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोड. आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे सकाळी ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या कुशीचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. हे दायळी हे मोगाळी हे दुलोबी आमकुवारी मरी. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासोत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर. पंपय माय मरिफात आमकां जायते उपकार लाभल्यात. थोड्यांनी तांकां लाभलो उपकारां खातीर आज प्रत्येक तरान ती अर्गां दितात. दोगां जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर, एकल्याक बरें काम मेळिल्ल्या खातीर, एकलो बरो पावस फावो केल्ल्या दिल्ल्याक अर्गां दिता. एकल्याक वायटा विघ्नां अनवारांतलें राखून वेल्ल्याक दोगां जाणां मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितात. हांचे बराबर आमकां मेळिल्ल्या आशिर्वादां मेळिल्ले उपकार आमच्या मोती हाडया. देवाक पंपय माय मरिफात अर्गां आमी दिवया. अर्गां दिवचे मागणे. पंपईच्या फलक्यांत रोजारीचे राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे. हे जेजूच्या पापकत्नांतले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकार वंतीनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटीं येतां. म्हजो वर्तो मोग करची खरे आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयले. तुजे थंय हांव येतां. म्हजे खंतीन तुवें म्हाका सोडून घालूंक ना. म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुजयलां. म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान नळसें केलां. कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवड घाल्या वेळार तुवें हे माये पंपईच्या तुज्या सिंहासनांत थावन काकुळतीचे एका दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केला. बावडटां तुजे लागीं मागिल्ल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय. तुजें बरेंपण आनी कश्टतल्यांची तूं कितें बिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसतलें जाल्यार सर्व रचना तुजे सुशी धांवून येती. हांवें आनी समीस मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सर्गराजां आशिर्वाद आशिल्ले पंपई माये तुका अर्गां जावं. आमेन. आमी बसया. आमचें तेसावां पंपई माय मरिफात देवाच्या पांयथळी आमी दवरया. 6 जाणांची पिडा गूण जावच्याक, 8 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक, 4गांक बरें काम फावो जावच्याक, 3गांक बरी सैरीक मेळच्याक, 2गांक भुरग्यांचें देणें फावो जावच्याक, 2गांनी परिक्षेंत पास जावच्याक, बरो पावस येवच्या खातीर, 2गांनी चिंतिल्लीं कामां जावच्याक, 3गांच्या कुर्तीच्या केजींत जीख मेळच्याक. ह्या सर्व तेसावां खातीर आमचे लागीं मागूंक सांगलां त्या सर्व तेसावां खातीर आमी मागया. आमच्या रैत भावांक ख्रिस्तेचो वेळ बरो पावस येवच्या खातीर मागया.
आज सर्व खाजरी जोड्यां खातीर प्रतीक तरान मागचो दीस. ह्या वर्सा खाजर जाल्ल्या आमच्या कुटुंबांनी नव्यान खाजर जाल्ल्या आमच्या सैऱ्या मध्ये वळखीच्या मध्ये खाजर जाल्ल्या आनी सांगतास जो खाजरी जोड्यांत मानास्ताप उपजला बेजाऱ्यान आसात कश्टार आसात तांचो सर्वांचो उगडास काडून आतां मौनपणी आमी मागया. देंबी घालया. उगडास कर हे भोवताळ आंकवार मरी तुज्या आसऱ्याक धांवलो तुजो आदार मागुल्लो तुजी मध्यस्थी सोदलो कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना फाटी गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना. हे पातयेणे धैर्य घेव तुजे ससी धांवन येता हे आंकवारेचे आंकवारे म्हजे माये तुजे ससी येता पातके आनी कंतिस्त तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्या देवपताचे आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणी आयक आनी हांव मागतां ते म्हाका दी. आमेन. हे मरये तुजे लागीं फातयेणेन मागिल्ले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हळ्यार आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसली कृपा जोडूंक खुशी वर्तेल्यांनी तुज्या कोंता मरिफा जडयेत म्हूण तुवें सादुंगाक बसयला. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परतां. पंपय गांवांत तुज्या भुरग्यांक दिवचे पासून तुवें जायतीं जापां सलयल्यात तर तूं आमचीं दुखां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हळू करूंक खुशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी शिव्या भवडतान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारता आनी तुजी कुमोक मागता. भोव पवित्र रोजारीचे माये घडाय करिनाका बघा तुजे भळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भाग्यवंती आंकवारी हांवें तुका वर्णिचें कर म्हज्या दुस्मनांचेर म्हाका बळ दी. भोव पवित्र रोजारीचे राणये आमा पासत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बासण्यो आमकां फावो कर. प्रार्थुव्या. ये देवा तुजे एकल्याच पुतान आपल्या जिणे मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं सस्नाच्या बचावाचें इनाम आमकां जोन दवरला. भगत आंकवार मरयेच्या भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटापले स्वामी फाटलाव करिसो तांतू बसयले आमी जोडीसे कर म्हूण आमी तुजे लागीं परतांव त्याच क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं. आमेन. आमी पिडेस्तांक सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संसार सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे परी तूं मनीस जालोय. बोवार्थान तुजे सरशीं आयलेल्या सोमेस्त पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरनू तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिडेनी कश्टोवच्या आनी तुजे आवयची पंपय रोजर मायेची मजत मागोवंक पूण बोवार्थान जियोंक आमकां फोव कर म्हूण मागता. जो जियेन राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं तुमकां राखूं तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमचें जतन करूं तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र सगळ्यां जियेत राज करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्पद देवा आसो बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच रावो. आमेन. आयचे दिसा हांगासर येवन ह्या आराधन चलोवन व्हरून हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन अपुरबायचो प्रसंग दिले जावन आसात. मनादीक बापू आयवन पिठा खोडेरो आमच्या कोडयाळ बायल प्रशांत ते निर्देशक जावन वावर करून आसात. तांच्या ह्या मोगाच्या सेवेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगताच व्हिडिओग्राफी केल्या डिवायन वर्ड TV सोमालाक स्टिफन मेंदेस आनी सांगासर वावरकरच्या अपुरबायचें खोयर आमकां दिल्या जॉन फेरार आनी सांगात्यांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. पंपोय माये नामो तुका
वंदन तुका आमचे शिकाये मान तुका माये नमो नमो तुका पंपय माये नमो तुका सर्गी राणे वंदन तुका आमचे शिकाये मान तुका माये नमो नमो तुका पंपैर सारमाये मुखार पुत्र सवे आमकां आशीर्वाद दी भगन कुर्साचे कुरवे नुआर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.